नमस्कार. दनपारच्या खबरान अपर्णा बडीघराचो येवकार. खबरो विस्तारान. पणजेचो आमदार आनी येणावळ मंत्री बाबूश मोन्सेरात खऱ्या अर्थान भाजपमय. ताणें पळयले काँग्रेसीक देशान भविष्य ना. ताणें भाजपान येवन पक्षाची तत्वां स्विकारली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. काल पणजे कार्यकर्तो मेळाव्या आयोजन केल्ले. पणजे खंय परत भाजपाचेच कमळ फुलतले. पणजेचो आमदारांनी मंत्री बाबूशान भाजपाची सगळी तत्वां स्वीकारली. बाबूश मोन्सेरात खऱ्या अर्थान भाजपमय. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. बाबूश एक दीस देवूळ क्लीन करता आसतना दिसलो आनी ताजो फोटो आयलो. ही हॅव एक्सेप्टेड भारतीय जनता पार्टी होल हार्टेडली. हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. थोड्या जाणांनी बरयतना टिकात्मक बरयलें, बट थोड्या जाणांनी बरयता आसतना बाबूश आतां कंप्लीट भारतीय जनता पार्टी मय जालो. हे कित्याक सांगता? ताणें काँग्रेस सोडून येता आसतना भारतीय जनता पार्टीन जेन्ना येवपाचो विचार केलो तेन्ना ताणें पळयलें की काँग्रेसीक देशाचें भविश्य ना, गोंयचें भविश्य ना आनी पणजेचेंय भविश्य ना, लोकांचेंय बी भविश्य ना. भविश्य जर खंय आसत देशाचें, राज्याचें, पणजेचें आनी पणजेकारांचें, जाल्यार तें फक्त आनी फक्त मोदीजीचें आसचें आनी भारतीय जनता आनी म्हणून जेन्ना तो भारतीय जनता पार्टीन आयलो तेन्ना भारतीय जनता पार्टीची सगळी तत्वां म्हणजे कोणी टिकात्मक, थोड्या जाणांनी तांकां टिकात्मक घेतले म्हणून आमी पळयतालो. दुसरे आमकां संवय आसा, आमी खंयचें देवूळ दुसरा पयलीं पासून करूं जाय. बाबूच्या खातीर ते नवीन आसलें, बट ही एक्सेप्टेड. भारतीय जनता पार्टीन कार्यक्रम दिलो. आपूण पणजेचो आमदार ह्या नात्यान हो कार्यक्रम आपूण करपाक जाय. तेणी कार्यकर्त्यांक घेवन तो कार्यक्रम केलो. हें खूब म्हत्वाचें आशिल्लें आनी ताका म्हणटा आमी की भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो जालो. मजगतीं आमदार बाबूश स्मार्ट सिटीचेर उलयलो. बाबूश म्हणटा स्मार्ट सिटींतले त्रुटी खंय मान्य. When I became MLA, the project was already underway, with tenders finalized and contractors appointed. I was not part of the original planning. Even so, I sincerely apologize for the inconvenience caused. I understand your pain. As an MLA, I have gone beyond my role to coordinate the work, fix problem and regularly sort out the issues. फातोड्ड्या घोवान आपल्या घरकान्नीचो खून केलो. फातोड्डे पुलिसांनी दुबावीत कृष्णा रॉयाक अटक केल्या. घरकान करिश्माची कूड घरांत सापडिल्ली. घरांत वाद सुरू आशिल्ले म्हूण सुत्रांकडच्यान म्हायती मेळटा. मजगतीं पुलीस फुडलो तपास करता. काल राती फातोड्डा पुलिसीन कृष्णा रॉय हो 30 आनी 8 वर्सांचो दादलो गांवांत वेस्ट बेंगॉलाचो पूण हांगा रावतालो मुंगूल हाचेर आरोप आसा की ताणें आपले 28 वर्साची पोतीन करिश्मा रॉय हाचो खून केला म्हूण. अशें गोमान येता की काल सांजचो कृष्णा रॉय आपली बायलेची मेल्ली कूड घेवन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत आयलो तेन्ना दोतोरांक गमलें की हे एक अननॅचरल डेथ म्हूण आनी तेणी फातोड्डा पुलिसीक इन्फॉर्म केलें. ते उपरांत फातोड्डा पुलिसींनी रोखडोच कृष्णा रॉयाक अरेस्ट केलो. आतां आयज ताचो पोस्टमॉर्टम जातली आनी एग्जॅक्ट ताचें डेथ कशें जालां तें गमोन येतलें. करिश्मा रॉय ही बायल होलसेल फीश मार्केटान नुस्त्या विकताली आनी अशें गमन येता की तांचे मदें सदांच झगडी जाताली. फातोड्डा पुलीस हे मर्डर केसीन फुडली चवकशी करतात. प्रुडंट मिडिया खातीर फातोड्डा सावन सावीर डायस. पहलगाम आनी बिहार वेंचणुकांच्या फाटभुंयेर प्रधानमंत्र्याच्यो CCPA हांच्यो एकार एक बसका. NSA बोर्डाची फेररचणूक. पाकिस्तानाक जाय तेन्ना जाय तशी जाप दिवंक तिनूय रक्षा दळांक प्रधानमंत्र्याची पुराय मेकळीक. काल सेन्ससाक मंत्रिमंडळाचो बावटो. येता ते सार्वत्रिक जनगणनेंत काल सेन्ससाचो आस्पाव. काँग्रेसीच्या राहुल गांधीन काल सेन्ससाचो इशू लावन धरिल्लो. फुडल्या नॅशनल सेन्ससा वेळार कास्ट सेन्सस जातलो. केंद्रीय मंत्रिमंडळ राजकीय घडामोडी समितीच्या बसकेत निर्णय जाला. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णवान जाहीर केला. काँग्रेसीन सदांच कास्ट सेन्ससाक विरोध केला म्हूण वैष्णवाचो आरोप. मजगतीं गोंयांत कास्ट सेन्सस जावचे म्हूण भंडारी समाजाच्या नेत्यांनी मागणी लावन धरिल्ली. जाल्यार केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या ह्या निर्णयाचे भाजपा गोंय प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान स्वागत केला. तशेंच काँग्रेसीन आपल्या कार्यकाळात अशे निर्णय केन्नाच घेवंक ना असो आरोपूय प्रदेशाध्यक्षान हे वेळार केला. भारतीय जनता पार्टीचे माननीय अमित शाह हांच्यांनी सप्टेंबर 18, 2024 ह्या दिसा पार्लिमेंटान जनतेक दिल्लें आश्वासना प्रमाणे की जातीय जनगणना जी आसा
ती सेन्ससा बरोबर जातली ताजी आयज तांच्यांनी घोशणाय बी केली आनी ताचें एप्रुवल जालां आनी सगळे कडेन ताजें स्वागतय बीन मोठ्या नेटान उमेदीन जाता. जातीय जनगणना ही तशी काँग्रेस सरकारान केन्नाच करपाक गेलें ना, वेल्यान तांच्यांनी ताचो विरोध केलो. आयच्यान 94 वर्सां पयलीं तसो एकदां सेन्सस जाल्लो 94 इयर्सां पयलीं. ताजे नंतर जातीय जनगणना आयज पर्यंत जावना. फाटल्या दिसांनी सुद्दां जातीय गणना जावची अशें अनेकांनी आपली मागणी केल्ल्यो आनी आमी त्या दिसा सगळे वेगवेगळे समूहांकी आमी स्पश्टपणे सांगितलें. हांवें तातूंत फुडाकार घेतलो. त्या वेळाचेर सगळ्यांक सांगिल्लें की हो विशय आमी केंद्रा कडेन उलयतले आनी तो रोखड्याच रोखडो ह्या वर्सा जें सेन्सस जातलें त्या सेन्ससा बरोबरच ती जावपाक शकता आनी त्याचेंच जातलें अशें म्हणून आमी तुमकां सगळ्यांक याद आसा. ताचो प्रत्यय तुमी आयजय पळयता आनी त्या प्रमाणे जाती गणना आयज चोऱ्यान काँग्रेसीक विचारपाचो तुमी इतले टायमार कित्याक केलें ना काय म्हणून. आमकां फाल्यां 10 वर्सां जालीं म्हणजे 84 वर्सां कित्याक लागली काय म्हणून तांकां विचारपाचें पडटा. पळय काँग्रेसीन करूं ना, भारतीय जनता पार्टीन सगळे विशय हळू हळू सुटावे करपाक लागले न्ही. समाजाची भावना जी आसा पळय न्ही काही लेडीज रिजर्वेशन जाय किंवा बाकीचे रिजर्वेशन जाय, आर्थीक सहाय जाय वगैरे हे सगळ्यो गोश्टी सुटाव्यो जावंक शकतल्यो कारण एक बेज जी आसा पळय न्ही ती राष्ट्रा खातीर तयार जातली. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. टीसीपीचो चीफ टावन प्लॅनर राजेश नाईक सस्पेंड. विजिलन्स खात्यान सस्पेन्शनाची ऑर्ड काडली. ताच्या आड विजिलन्साची डिसिप्लिनरी चौकशी सुरू जाल्या. सस्पेन्शन काळान तांकां कार्मीक खात्यान हजेरी लावंक सांगल्या. राजेशाक 2दा एक्सटेन्शन मेळ्ळा. काल ताचो निमाणो दीस आशिल्लो. त्याच दिसा ताका सस्पेंड केला. लाचखोरीच्या प्रकरणात अटक केल्लो कोंकण रेल्वे पीआय सुनील गुडलर आनी कॉन्स्टेबल हुसिनाची पुलीस कस्टडी 3 मे मेरेन वाडयल्या. बुधवारा तांच्या जामीन अर्जाचो लागपा आशिल्लो निकाल आतां 2 मायाक. प्रकरण जुईज शेरीन पोला मुखार आशिल्ले. तिली वेर आशिल्ल्यान जुईज आमरेन सुनावणी घेतली. ऑर्द तयार नाशिल्ल्यान फुडें धुकल्ल्या. ACB had arrested Sunil Gudlar, the PI of Konkan Railway Police Station, and Hussain Mohammad Harihar on 22nd of April. The charges against them were that they sought for some bribe as some bovine meat was transported in Konkan Railway, and to settle that issue, offence was registered. To settle that issue, that sort or asked for certain bribe. So a trap was laid, and subsequently they were caught. Some money was recovered at the instance of the accused, and from that day they are in custody. So it was actually supposed to be before the special judge, Madam Shireen Paul, who is presently on leave due to some reason. Police custody till today, and it was argued it was kept for orders today. However, as the orders are not ready, the accused are further remanded till 3rd of May, and matter is fixed for orders on 2nd of May in the morning. So in the afternoon. So orders on various things will be passed on 2nd, depending on NEP सकल अनु एप्रिलान सुरू जाल्ल्या शाळेंचे क्लासीचो काल गिमाच्या सुटी आदी निमाणो दीस. विद्यार्थ्यांचो बरेपैकी रिस्पॉन्स म्हणून टीचर सांगतात. फक्त भायल्या राज्यांतली कांय भुरगीं घरा गेल्ल्यान तांची हजेरी ना. उरिल्ली येताली. थोड्यो टीचरी म्हणटा शाळा एप्रिलान दवरूंक हरकत ना, मात तश्यो सुविधाय जाय. परंतु NEP खाला एप्रिल महिन्यात सुरू केल्ल्या शाळांचो आज निमाणो दीस. पुराय म्हयनो विद्यार्थ्यांचो बरेपैकी प्रतिसाद म्हूण टीचर सांगतात. कालोराचो तितलोसो परिणाम ना. 11:30 मेरेनूच शाळा आशिल्ल्यान विद्यार्थी खंय उमेदीन शाळेक येताले. NEPच्यो हेर एक्टिविटी ह्या काळात पुराय करपाक बरे पडले म्हूण शिक्षक सांगतात. We had almost 75 hit the 75 attendance mark. There were many students who could have come to school, but since they had already planned for going for holidays, they had booked their tickets. Their parents informed me that they would not be able to send. Some of them, even without informing, they have left to go to their native places. भुरग्यांची अटेंडन्स एकदम बरी आशिल्ली, पूण जशे 15 दीस जाता तशे मागीर तांची अटेंडन्स कमी जाली.
कित्याक ती वेकेशना खातीर तांच्यांनी रिजर्वेशन बी केल्लें आसतलें म्हणटकच हेर राज्यांतली भुरगीं ती आपापल्या गांवांक गेली. भुरगीं एक सायड आसलीं कित्याक तांकां शिकोवप चड नासलें न्हू, सगळ्यो एक्टिविटीज करपाचे, हें करपाचें तें करपाचें. इवन म्हाज्या आतां मॅथ्स सब्जॅक्टान बी कशें आसलें, इवन तांकां गेम्स सुद्दां आसले भितर, तांकां खेळूंक व्हरपाचें, ट्रेजर हंट. भुरग्यांचो रिस्पॉन्सूय बरो आसलो. आमच्या स्कुलान तशी चड काय एबसेंट बी रावूंक ना. थोडी कोण मायग्रेन आसा ती मातशी गांवांत गेल्ली, पण ओवरऑल तशें काय व्हडले आमकां त्रास जावंक ना. जो वेळ आसलो तो आमी खूब बरो सत्काळी लायल्या म्हळ्यार अशें म्हणूं येता. खरेंच बरो वेळ आमचो गेलो आनी भुरग्यांनी ते बरें घेतले. आनी 11:30 पर्यंत म्हणटकच भुरग्यांक चड ताचें हॅक्टीक जावंक ना. 1:30-2 पर्यंत म्हटलें काय भुरगीं वाजत. मातसो ना न्हू, थोडोसो गरमीचो त्रास भुरग्यांक जातालो. आमचे स्कूल मातशें वयर पडटा, रेग्युलर वॉटर सप्लाय नासता, त्यामुळे थोडेशे भुरग्यांक थोडेशे त्रास जाणवले. पूण उपस्थिती मात्र बऱ्यापैकी आमकां मेळ्ळी. एप्रील बरो रिस्पॉन्स आसलो, पॉझिटीव. सरकार शाळा एप्रिलात सुरू करता तें सारकें आसा, मात शाळांक तश्यो सुविधाय दिवच्यो म्हूण टिचरांची मागणी. सुरवातीक आमच्या स्कुलान रिस्पॉन्स बरो आसलो. भुरगीं येवपाक लागलीं, सगळीं येतालीं. 20 तारीख मेरेन चडशीं सगळीं भुरगीं येयलीं. पण जशी जशी गरमी चडांत चड वाडपाक लागली तशी भुरगीं घरा कडेन रावपाक लागली, एबसेंट रावपाक लागली. एप्रिलान स्कूल सुरू जावपाक जाय, बट त्याच बरोबर गव्हर्मेंटान क्लासरुमांनी आसलेल्यो फॅसिलिटीज जशे फॅन, उदकाची सोय ह्या बद्दल मातशें स्कुला कडल्यान म्हायती मेळोवपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. पयलेच फावट देवी लयराईच्या जात्रेक पुलीस खात्यान सर्वेलन्सा खातीर 2 ड्रोन घालपाचें थारायला. SP सांगता हे फावट जात्रेक कडक पुलीस बंदोबस्त केला. शिरगांवा 2 मायाक लयराईची जात्रा. SP दिवचलचो DYSP आनी PIन जात्रेच्या वाठाराचें इन्स्पेक्शन केलें. 2 मेक शिरगांवा श्रीदेवी लयराईची जात्रा. या फाटभुंयेर उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशलान वचून बंदोबस्ताची पळोवणी केली. तशेंच हे फावट जात्रे खातीर कडक पुलीस बंदोबस्त केला आनी पयलेच फावट पुलीस खात्या वतीन पाळत दवरूंक 2 ड्रोन वापरल्यात म्हण SPन म्हायती दिल्या. पूरा हमने टेंपल का एरिया भी इंस्पेक्ट किया. कुछ हमने पॉइंट सजेस्ट किए हैं टेंपल कमेटी को कि आप अगर ये चीज़ों पे थोड़ा काम करें तो उससे हम और अच्छा अरेंजमेंट दे पाएंगे. बाकी पुलिस के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी मात्रा में हमने यहाँ पे इस बार पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट किया. वी हैव डिप्लॉयड सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पुलिसमैन. वी हैव ऑल्सो इंक्रीज द नंबर ऑफ इंस्पेक्टर्स एंड SDPOs who will be posted here during the Jatra, and we are confident that we will be able to give a smooth arrangement. Deputy Collector is also present. He has assured that magisterial arrangements will also be in place. We've shared our numbers and I have requested Temple Committee कि उनको किसी भी प्रकार के if they face any issue then they should reach out to us. We would be very glad to help them. और इस बार हमने थोड़ा, क्योंकि क्राउड एरिया बड़ा है और उस पर थोड़ा इंक्रीज सर्वेलेंस रखने के लिए इस बार हमने ड्रोन्स भी यहाँ पे यूज़ करेंगे. तो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का ड्रोन एक यहाँ पे रहेगा 24 आवर सर्वेलेंस पे. तो इसके माध्यम से टीम बनाई गई है जो उसकी पूरा CCTV उसका देखेगा. तो उससे हम होपफुल हैं कि हम थोड़ा और इस बार बेटर मैनेजमेंट कर पाएंगे. इसके अंदर 1 ड्रोन नहीं 2 ड्रोन्स लगाए गए हैं और ड्रोन का जो एरिया होता है वो 1 ड्रोन या 2 ड्रोन से फ़र्क नहीं पड़ता. वो डिपेंड करता है कि जो ड्रोन है उसकी कितनी कैपेबिलिटी है. तो आप जो सोचते हो ड्रोन कई बार शादी हॉल वाला जो पुलिस का ड्रोन है वो वैसा ड्रोन नहीं होता. दे आर कमर्शियल ड्रोन जो काफ़ी बड़े एरिया को एक अकेला ड्रोन भी कवर कर सकता है. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. GEDCच्या बर्सरी स्कीम आनी इंटरॅक्ट फी एज्युकेशन लोनाचे पयशे भुरग्यांक ह्या मायान मेळटले. गोवा एज्युकेशन डेव्हलपमेंट महामंडळाचो अध्यक्ष गोविंद पर्वतकर सांगता स्किमीच्यो फॉर्मालिटी करून भुरग्यांक पयशे मेळटा म्हळ्यार कळाव जातलो. मात GEC कडेन सगळी प्रक्रिया तडीक लावन माया मेरेन पयशे पावोवपाची व्यवस्था केल्या. गोवा एज्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशना वरवीं गोंय सरकारान 10-12 वर्सां आदीं विद्यार्थ्यांक शिक्षणा खातीर लाव जावचो म्हूण कांय येवजण्यो हाडिल्ल्यो. गोंयचो खंयचोच भुरगो पयशाचे अडचणीक लागून शिक्षणा पसत वंचीत रावचो न्हय हो ह्या सरकाराचो हेत आशिल्लो. तातूंतली एक म्हळ्यार बर्सरी स्कीम आनी दुसरें इंट्रेस्ट फ्री एज्युकेशन लोन. ह्या दोनूय स्किमी विशीं GEDCचो अध्यक्ष गोविंद पर्वतकार उलयला. बर्सरी स्कीम ही अशी आसा की जी लोवर इन्कम ग्रुपा खातीर आसा. ज्यांचे फॅमिली इन्कम 5 लाखा सकयल आसा त्यांच्या खातीर सरकार दर वर्सा 40,000 रुपया पर्यंत दिता.
दुसरी स्कीम जी आसा ती व्हडली स्कीम आसा, बऱ्या प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात ती भुरगे घेतात. गोवा गव्हर्मेंट ह्या स्किमी अंडर इंट्रस्ट फ्री एज्युकेशन लोन दिता. ही स्कीम आसा पळय ती ॲडमिशन घेतल्या उपरांत तुम्ही पहिल्या वर्साची फी भरून पहिल्या वर्साचें शिक्षण करून मागीर एक रिएम्बर्समेंट स्कीम आसा. म्हणजे ॲडमिशन घेतल्या उपरांत ती ह्या स्किमीक एप्लाय करप आसता. जी फी स्ट्रक्चर आसा आनी जे हॉस्टेल फी आसा ती आमी दिता. वर्साक हायेस्ट 2 लाख पर्यंत मेळटा आनी 5 वर्सांचो कोर्स आसल्यार टोटल 10 लाख मेळटा. आतां एग्जामी जाल्या, भुरग्यांचे रिजल्ट जाल्या, भुरगे आतां ॲडमिशनाक वयता, त्यामुळे फोन येतात आपल्याक लोन मेळटले काय कितें. लोन मेळटले, पूण सगळे फॉर्मेलिटीज पयलीं करच्यो पडटा आनी मागीर लोनाक एप्लाय करचें पडटा. आतां 24-25 ह्या एकाडेमीक वर्साचे आमी आतां आमचे फॉर्मेलिटीज पूर्ण जाल्या आनी आतां मे म्हयन्याच्या एंडाक म्हटल्यार आमी लोकांक पयशे दितले ज्या पहिल्या वर्साचे. रिन्युअल केसीस आसा तेंचे आमी फी ऑलरेडी दिवपाक सुरू केल्यो. अशा पद्दतीन एक आमचो प्रयत्न आतां असो आसा की सेकंड वर्साची फी भरपाक पहिल्या वर्साची तुमची फी आसा ती तुमच्या हातीन पडली जाल्यार तुमी तुमच्या सेकंड वर्साची फी भरपाक शकता. त्यामुळे पयलीं उशीर जातालो, सप्टेंबर म्हयनो येतालो, पूण अंदू आमी सगळो प्रोसेस बेगीन करून मे म्हयन्यान म्हटल्यार तुमकां फुडली फी भरपाक तुमचे पयशे मेळटले. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार. आवयन स्टिलाच्या वारावान मारलो म्हूण 10 वर्साच्या पुताची आवय आड दिवचल पुलिसेन कागाळ. पुलीस हेल्पलायन नंबराचेर फोन करून खंय कागाळ केली. पंजाबी जोडप्या मदीं घरा झगडी जाताली. 21 तारखेर अशीच केस्तांवां जाल्ले कडेन खंय आवयन चल्याक मारलो. तांची कागाळ पुलीस तपास चल्ला. नमस्कार. काल बिचोली पोलीस स्थानकाचेर एक 10 वर्साच्या चल्यान आपल्या आवयन आपल्याक मारले ही कागाळ घेवन पोलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट रजिस्टर केली. ह्याच बाबतींत अशें आहा की जो चलो जो आहा तो चल्यांनी आपल्या आवयन आपल्याक मारली म्हणून ह्या बाबतींत ताणें हेल्पलायना कडेन हेल्प मागली आनी त्या हेतून ताणें हेल्पलायनाच्या आधारे आणि हेल्पलायनचे मेंबर जे रुक्मिणी पित्र्या यांच्या आधारे त्यांच्यानी कंप्लेंट बिचोली पोलीस स्टेशनार भरली. मेळटा ती म्हायती अशी की तो चलो जो आहा त्याचे आवय गुरविंदर कौर आणि बापूय जो आहा त्रिवेंद्र सिंग हे सदांच त्या घोव बायलां भितर झगडी जाताली आणि ह्या झगडे भितर भुरग्यांक खंय ना खंय तरी त्रास जातालो. पण गेल्या 21 तारखेक ह्याच म्हयन्याच्या 21 तारखेक त्यांच्या भितर झगडी जेन्ना जाली तेन्ना आवयन एका वस्तून त्या चल्याचेर मारहाण केली आणि त्या चल्याक दुखापत जाली. त्या दुखापतीचे कारण धरून त्या चल्यान हेल्पलायनीक कॉल करून त्या हेल्पलायनीच्या जे रुक्मिणी पित्र जे आहा तांकां मेंबर जे आहा हेल्पलायनीचे तांकां आपोवणी करून तेंच्या वांगडा रावन ही बिचोली पोलीस स्टेशनार तेंच्यांनी कंप्लेंट रजिस्टर केल्ली आहा. आणि ह्या बाबत बिचोलीचे पोलीस जे आहा ते तपास करीतात आणि फुडें तपासान कितें जाता तें आमी तुमच्या फुडें हाडटा. स्टुडंटा खातीर सतर्क. मया रेल्वे ट्रॅकार शकुंतला होबळे म्हणटा ती 60 वर्साची जाणटी रेल्वेच्या धपक्यान सोंपली. जळाव हाडूंक रेल्वे ट्रॅकाच्या लागसार गेल्ले कडेन अपकिर्त तिका खंय सारकें आयकूंक येनाशिल्लें. फाटीं फुडें कोण नाशिल्ल्यान एकलीच दीस काडटाली. आज सकाळी शकुंतला होबळे ही 60 वर्साची जाणटेली रेल्वे ट्रॅकार क्रॉस करतना तिका रेल्वेचो धक्को लागलो आणि धक्क्याचेर तिका थंय जागेर मरण आयलें. मेळटा त्या म्हायतीन अशें की ती शकुंतला होबळे जी आहा ती एकय जी मय आहा थंयसर रावताली आनी ती जाणटी आसल्या कारणान तिका आयकपाक कमी येतालें आनी तिच्या उलोवपाकूय तिका येनासलें अशें म्हायती मेळटा. त्या हेतून ती खंयच्याच आज दिशेन ह्या रेल्वे ट्रॅकाच्या कुशीसून ती लांकडां एकठांय करपाक गेल्ली आनी ती घरांत एकटी आसल्या कारणान स्वताच सगळें कितें करताली. अशें म्हणून ती स्वता रेल्वे कुशीक जी लांकडां ती एकठांय करपाक गेल्ली अशें म्हायती मेळटा. आनी ह्या हेतून तिका रेल्वे आयली ती कान आसून तिच्या आयकूंक येनासल्या कारणान ती रेल्वेक तिका अंदाज येवंक ना आनी ताका लागून रेल्वेचो तिका जबर धक्को लागलो आनी तिका रेल्वे कुशीकूच तिका रेल्वे धक्को लागलो रेल्वे कुशीकूच तिका थंय जाग्यार मरण आयलें. फुडली तपास जी आहा ती रेल्वे अधिकारी संबंधीत अधिकारी करीत आसा. स्टुडंटा खातीर सतर्क. शिरगांवची लयराईची जात्रा 2 मायाक. जात्रेक हजारांनी लोक शिरगांव येतात. गोंयभर दोण सोहळ्यार घरांतल्यान भायर सरून धोणांनी देवळांनी आसरो घेवन उपास धरूंक सुरवात केला.
गुड्यासावन लयराईचे धोंड सवळे पाळूंक सुरवात करतात. शिरगांवा जात्रेच्या तयारेक नेट जात्रेच्या तयारेचेर खासा रिपोर्ट. गोंयांतली फामाद लयराईची जात्रा अंदू 2 मायाक गांवांनी धोंडांनी सवळे पाळूंक सुरू केला. गुड्यासावन धोंड शिवराक रावतात. जात्रेच्या आदी घरांतल्यान भायर रावून सवळे पाळटात. ह्या जात्रेक गोंयांतल्यानूच न्ही जाल्यार गोंया भायल्यानूय मोठ्या संख्येन लोक हजर रावतात. प्रत्येकाच्या घराकडे जर तूं वचून पळयलें सकाळीं जाल्यार प्रत्येकाच्या दारा समोर एक पाट घरांत आनी एक आयदन दवरिल्लें आसता. मागीर तें कसलें आयदन आसता तातूंत आमी ते तिनसां घालता आनी तो घराचो जो मालक आसा तो कितें करता की ते तिनसां आमी घेवन दवरला ते आपूण घेता आपल्या घरांतल्या सगळ्या कुटुंबीय मंडळी आनी आपल्या घरान जे कोण सोयरे घालयल्या तांकां सगळ्यांक दिता आनी आपल्या घरान फापुडटा. अशें प्रत्येकान केल्ल्या कारणान ह्या अबंद गांवाची शुद्धी जाता. अशा प्रकारचे ह्या तिनसांचो तो महिमा आसा. शिरगांवा जात्रेची तयारी नेटान चल्ला. होमखणूय तयार जायत आयला. अंदूची जात्रा वैशाख शुद्ध पंचमी 2 मे 2025 ह्या दिसा आयिल्ली आहा. हांव भाविकांक श्रद्धाळूंक सगळ्या धोंडांक आमचें आवाहन करता की ती बरे भशेन जावपाक जाय म्हणून तेंच्यांनी सगळे प्रयत्न करचे आनी सहकार्य करचे म्हणजे. पण आमी आमची तयारी आसा पळय न्ही ती आमी सामकी मन लावन एक झोकून करता आनी सगळे आमचे ग्रामस्थ गांवकार आनी ते सेवेकरी हे आमकां पूर्ण सहकार्य करतात. आनी वो विठ्ठल होमखंडी. तुम्ही खंयचे? आमी चोडणीचे. आणि तुमकां आमी हांगासर मान आमचो. आमकां त्या खातीर होमखंडी म्हणटा हांगासर. पयलीं पासून. हय. आमचें घर बी सगळें आहा. आमकां देवीचो जागो बिगो खूब सुटला. कळ्ळें. आमी सेवा करता न्हू म्हणून आमकां जागो बिगो खूब सुटला. 8-10 दीस आमी दोंगराक मारता जोळो पयलो आनी मागीर ही दाळणी करता शिवराकान. कसलो जोळो? हो जोळो मिक्स जंगली पूण ह्यो येतात न्हू पळय तेंचे डिसिजन न्हू ह्यो चड जाता म्हणजे हिस्पा भायर जाता जाता. ते होमखणाक उपकारना. उपकारना म्हणजे बारीक बडी न्हू ती. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडटे. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.